महादेव देवस्थानाचो नवो सोमवार वार्षिक पद्धती प्रमाणे मार्गशीर्ष म्हयन्यान 24 नोव्हेंबर 2025 ह्या दिसा आमी साजरो केलो वयतलो। नवो सोमवार उत्सव हो डिचोली शहरात गांवकार वाड्यार मोठ्या प्रमाणे उत्सव आमी हो साजरो करता आनी हो उत्सव बिचोली न्हू तर अख्ख्या गोव्यात आनी गोंया भायर सुद्दां हो उत्सव प्रसिद्ध उत्सवाचो प्रसिद्धी आसा। आनी मिडिया माध्यमांतून सांगूंक सोदता की जे भावीक भक्तजन देवीचे दर्शन घेतले ते दर्शन घेवन जाले काय तांकां आमी विविध प्रकारचे आमी कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसा। त्याच्या उपरांत जी बैठक जातली पालखी काढल्या उपरांत पहिली बैठक शांतादुर्गेच्या प्रांगणात जातली ती हृदयाच्या तालावर ही समृद्ध चोडणकर प्रस्तुत आसा। ताका राजयोग दुरी कलाकार आनी ताका साथ दितली शमिका भिडे। तशेंच त्याच्या उपरांत वयली ही रावणाथ देवळा कडेन बैठका ती देडाक सुरवात जातली। तिजे बैठका समृद्ध चोडणकार प्रस्तुत इंद्रायणी काठी ही प्रस्तुत करतले आमचे गायक श्री ओम बोंगाणे मुंबई। तशेंच ही बैठक जाल्या उपरांत पालखी सगळ्या भाविकांक दर्शन दिवन गांवांत परत पालखी सकाळी फुडें देवळान येतली। देवळान येयल्या उपरांत परत हांगासर आरती गाराणे तीर्थप्रसाद जावन ह्या उत्सवाची सांगता जातली।